भुरग्यांक पौष्टिक आहार जेवणात कितलो म्हत्वाचो ताचें म्हत्व कितें ह्या विशयाचेर दिवचले पोषण अभियान जालें। बायलां उदरगत संचालनालयान जोडपालवान ही दिवचले कार्यावळ घडयल्ली। आरडेक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकर। त्या वेळार कुपोशण ही संख्या वाढली। सरकाराक जाग येयली। सरकारान विचार केलो की जर माता सुदृढ आसा तर बाळ सुदृढ निरोगी जातलें आणि जी संख्या आपोआप वाडटली, ज्या हेतून मृत्यू संख्या ही कमी जातली। त्या खातीर जर आमी गांवांनी वाड्यावड्याचेर शहरांतल्या भागांनी जर आमी प्रत्येक कडेन जर आमी पावतली ह्या योजने खातीर तर आमकां जी मदत लागता ती म्हणजे अंगणवाडी कर्मचारी। तुमचो आमकां अभिमान आसा, दिसता की तुमची सरकारी नोकरी म्हणून सरकारी नोकरी तुमकां मानधन मेळटा, कामाचो प्रचंड ओझो। प्रत्येक जी स्कीम आसा सरकार ती स्कीम तुमच्या आंगार घुसून करता। तुमकां नक्की येतले ह्या हेतून बरी वाडीत पगाराची मागणी तुमकां बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो सरकारी कर्मचाऱ्यांक मेळटा त्यो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्यो सुखसुविधा तुमकां मेळोंक जाय। ह्या हेतून तुमी मोठ्या प्रसन्न मनान ही जी जबाबदारी तुमी दितात सरकार प्रत्येक गोष्टीची ती पार करता। आयचें हें अभियान जें आसा तें अभियान सामकें जास्त म्हत्वाचें आसा। सरकाराक दिसता की हेज्या फुडें आमच्या दोळ्या समोर कुपोशणा म्हणून एक संस्कृती दिसून येता। महिला ही माता ही जन्मदाती आई, तिचो आमचो जन्म जालो तेच्या खातीर ज्या हेतून ही घोशणा ज्या हेतून आमी बऱ्यापैकी असो अर्थ काडूं शकता की आमच्या देशात कुपोशण हें हेज्या फुडें केन्ना जावचें न्ही। एक काळ असो आसलो ह्या देशात की कुपोशणामुळे खुबश्या लोकांक मरण येता। कुपोशणामुळे महिलांच्या बाळाची संगोपन बरोबर जायना। खंय तरी जन्मताना 100% बाळ सुखरूपपणान जन्म जायना। खंय तरी व्यंग येता आनी म्हाका दिसता हेजें एक कारण म्हणजे आहार बरोबर न्हय।